अरे तांकां परमिटा परत करा म्हणून कोणीच सांगूंक ना. तांकां सांगलां आमी तुमी कॉपरेट गव्हर्मेंटाक करचें. ओके हे ऑलरेडी सांगलां. 3 म्हयने ट्रायल करा मरे. तांकां दिसता फेलियर जाता. हांव म्हणटा फेलियर जाता 3 म्हयने ट्रायल करपाक कितें हरकत आसा. जर फेलियर जालें जाल्यार आमी ते सांगता त्या पद्दतीन परत टॅक्सी ऑपरेट करता मरे. तेंच्यांनी गव्हर्मेंटाक वेटीज धरचें न्ही. सर फर्स्ट म्हणटा ते स्क्रॅप कर, मागीर पळोवया. पयलीं तेंच्यांनी उलोवपाक सुरू करचें. म्हाजें म्हणणं आमी स्क्रॅप कित्याक कर म्हाका सांग. बरी सर्विसीस केल्लेली आसा ती स्क्रॅप करून आमकां टुरिजम परत त्रास करपाचो ना. I am totally pro getting Goa Miles fully on board. I have no sympathy with the Taxi Owners Association in Goa at all. These are hooligans. The way that they are abusing the Honorable Chief Minister and talking in a meeting, I have no sympathy, and I only hope and pray that Dr. Pramod Sawant remains firm. I am not for these association. I care a damn for these guys. आमगे सावथाचे टॅक्सीवाले सगळे आयकताले चडशे. आता तो कितें व्याज मिक्स आहाय ते मिक्स आहाय. कोण तेंगे हाडले आमकां कोण. टॅक्सीवाल्यांनी आतां मारुती घेवन एक तर तांचो ॲप तांणी चालू करपाक जाय आनी काम चालू करपाक जाय. स्पीड गव्हर्नर आनी GPS आनी हे नंबर प्लेट, सेक्युरिटी नंबर प्लेट हे सगळें करपाक जाय. सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन आशिल्लें तें. हें करना जाल्यार ताका कोण हात पाडटा. आतां दिसता ती चूक जाली अशी मनोहर पर्रीकराची. हांवें एक्सटेंशन दिवन आशिल्लें. हांव इन्सिस्ट करतालो तांकां. आमकां हांगा पावपी तेच माणूस तांचो शेअर आसता भितर. तांचो आमकां पयलीं विचार करचो पडटा आनी तांचो सगळ्यात बऱ्यापैकी सगळे विचार करून निर्णय घेतलेलो. No question of going back on Goa Miles, come what may. आयतारा करमळे बसकेत टॅक्सीवाल्यांनी परमिटा सामुहीक सरेंडर करपाची भाशा केली. एअरपोर्टावेल्या येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचो टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांक तेको. मिटिंगेचेर आमी रेजोल्युशन घेतलें की आमी आमचे निर्णयाचेर ठाम आसतले आनी आमी ऑफ रोड कंटिन्यू करता म्हणून अशें आमी डिसिजन घेतलेलें आसा. आनी सरकारान हेजेर बेगिनाच्या बेगीन डिसिजन दिवचें. आनी जे सरकारान आमकां सांगलेलें की आमी तर ऑफ रोड आसतले जावं आमचें कितें एक्शन घेतलें, आमचें कितें परमीट कॅन्सलेशन करतले अशें म्हणून कितें आमकां पळोवन येयल्लें. सो तांकां तें करपाची गरज ना. कित्याक आमी डिसिजन घेतलेलें की आमी तुमकां स्वता हाडून आमच्यो गाडयो सगळे हाडून तुमकां दिता म्हणून. आनी तुमी आमची वेवस्था करा म्हणून. एक तर सरकारी नोकरी दिया नाजाल्यार कितें तरी बिझनस दिया जाल्यार तुमी आमचे ते इश्यूज आहा ते सुटावे करा म्हणून आमी तांकां कळयल्लें आसा. आमची बायलां सुद्दां ह्या वेवसायान आसा. तेचे घोव एक्सपायर्ड जाले. ती बाबी आपली रोजी रोटी तेचेर करतात. आतां जर तर सरकार आतां एक बेज आतां टॅक्सी हाडूंक सोदता ती बायलां कशी म्हणून हें करतली आनी आपल्या भुरग्यांक कशी पोसतली. गोवा मायल्साच्या गाडयांचेर हल्ले चालूच म्हूण कांय सोशल मिडियाचेर रिपोर्ट येतात. सरकाराक टॅक्सीवाल्यांचो बुधवार मेरेन प्राच. संपाचे फुडले कितें ते त्या उपरांत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.